एल्टनाच्या खंय सभापती आड वक्तव्य माफीच्या मागणे वेल्यान बोवाळ सरकार पक्षान सुरू केल्ल्या गोंधळांत विधानसभेत 2 फावट कामकाज स्थगीत प्रश्नकाळ व्हांवयलो. एनईपीचेर चर्चा नाका म्हूण सरकार पक्षान प्रश्नकाल प्लान करून धुकल्लो. विजयाचो आरोप. कालूच शिक्षण खात्या आड एकलोच डिबेटीक तयार. विरोधक मागतात अर्धे वर चर्चा. उटंगाराचो रेड अलर्ट. मुख्यमंत्र्याची भौसाक शिटकावणी. गोंयभर पावसाचो नेट चालूच. रस्ते उदकापोना. शेतां भाटां घरांनी उदक. सिजनल पावस 80 इंच पार. 42% मायज. जीएमआरा कडच्यान मोपा विमानतळाचे येणावळीचो वांटो सरकाराक 31 मे न्ही 7 डिसेंबरा सावन. जीएमआर कंपनीक कन्सेशनाचेर 6 म्हयन्याची सूट. मुख्यमंत्री उलयलो. कांय उदकाच्या टँकरांनी व्हरतात सिवेज. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा सरकाराचें लक्ष ना. मुख्यमंत्री म्हणटा सांपडिल्ल्या तांचेर एक्शन घेतल्या. आतां एकूय वॉटर टँकर खंय सिवेज व्हरना. मुरगांव पोर्टावेले येरादारी सरकार पक्षाची दादागिरी. विजयाचो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा बोगीच आरोप नाका. इश्यू सुटला. मिडियांत येता तो खंय पुरावो न्ही. रत्नागिरीत रेल्वे रुळार पालसण कोसळून माती. कोंकण रेल्वे येरादारीचे शेड्यूल परत हालले. कांय ट्रेनी रद्द. थोड्यो दुसऱ्या मार्गावेल्यान. सांजे मेरेन माती काडून लायन क्लियर.